दिस हेडलाइन इज स्पॉन्सर्ड बाय पारुल यूनिवर्सिटी। यहाँ पॉसिबल है। बोरयेच्या नव्या पुलाच्या लँड एक्विजिशन प्रक्रियेक हायकोर्टाची स्टे। परवानगी घेवचे पयलीं झाडां मारूंक वा कसलेय बांदकाम करूंक मनाय। दिवचलच्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान लेझर व्हेरिकोज वेन्स उपचार सुरू। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या हस्तुकी उक्तावण। बेकायदेशीर FIR प्रकरणात पुलीस कंप्लेंट्स ऑथॉरिटीची ओल्ड गोवाचो PI आनी PSI नोटीस। 7 सप्टेंबराक कागाळीचेर सुनावणी। जुलयाक सोंपता नुस्तेमारी बंदीकाळ। बंदीकाळान घरा गेल्ले कामगार येवंक नाशिल्ल्यान बोटकार चिंतेन। नुस्तेमारी लांबणेर पडपाची शक्यताय। दयानंद बांदोडकार मार्गावेल्यान सांता मोनिका जेटीक जोडपी प्रस्तावित फुटब्रिज ना व्यवहारीक। रद्द करपाचो सरकाराचो निर्णय। चलत भोंवतल्यांक सध्याचो अंडरपासूच सुरक्षीत। आणि नीट पेपर फुटीचो मुद्दो उरलो कुशीक। मनुस्मृती RSS मुद्द्यावेल्यान विरोधकांनी राज्यसभेन घातलो बोवाळ।